हो एक प्रश्न मंत्री किंवा सरकार जे जमनी रिवर्ट करूंक शकता की ना हो ह्या प्रश्नाचे उत्तर एक कायदेशीर उत्तर आमकां सोदचें पडटलें. दुसरा प्रश्न असा आसा की काही आल्वार दिल्ले आसात. आल्वार एक प्रोविजनल असाइनमेंट जी डिग्री 3602च्या अंडर जे प्रोविजनल असाइनमेंट आशिल्ली ती प्रोविजनल असाइनमेंट म्हणजे आल्वार. त्याच्या उपरांत थोड्या लोकांक डिफिनिटीव दिल्ले आसात, डिफिनिटीव असाइनमेंट दिल्ले आसात, डिफिनिटीव टायटल त्यांच्या रायट सेपरेट आसात. आता प्रायमरी जेन्ना हांगा उलयता तेन्ना फक्त आल्वार म्हणजे प्रोविजनल असाइनमेंट जे आशिल्ले त्या बद्दल उलयता. लक्षात ठेवा डिग्री 3602 ज्याच्या अंडर ह्यो जमनी दिल्ल्यो तुमकां सगळ्यांक त्यो जमनी कल्टिवेशना खातीर दिल्ल्यो. इट इज सेट टू बी अ लायन ऑफ लँड रिफॉर्म्स. जमनी अपडीक उरता त्यो कल्टिवेट जावच्यो, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळची आनी लोक सेल्फ सफिशियंट म्हणजे आपल्या पांयाचेर उबे रावचो हो तेजो फाटलो उद्देश आशिल्लो. आणि ते जेन्ना असाइनमेंट दिल्ल्यो प्रोविजनल असाइनमेंट जेन्ना आल्वार दिल्ल्या तेन्ना तेतून काही बंधनकारक गजाली सरकारान करपाच्यो आशिल्ल्यो. त्याच्या अंडर दर वर्सा लँड सर्वे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी त्या जमनीचें इन्स्पेक्शन करपाक जाय आशिल्लें की तुका समजा हांवें जमीन दिली तर तुवें अंदूच्या वर्साक कल्टिवेशन कितलें केलें, दर वर्सा कितलें कल्टिवेशन केलां तें अशें पळोवपाक जाय आशिल्लें. दुसरें सजेशन म्हटल्यार जर तुमी अर्ज कर म्हटला तो आमी जे डॉक्युमेंट मागले ट्रान्सलेशन जावं वेगवेगळे डॉक्युमेंट लाय म्हटल्यार ते डॉक्युमेंट लावपाची आमकां ताकद ना. ते तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा ते तुमी सोदा आनी तुमी प्रत्येकाच्या जो कोण अर्जदार आसा ताका तुमी लायात. एक ट्रान्सलेटर नेमा पोर्तुगीज जाणा जावन एक ट्रान्सलेटर नेमा हें ट्रान्सलेशन करपाक आमकां तें शक्य ना. आनी एक आतां फेस्टिवलाचो जो उल्लेख जालो जेन्ना आमच्या पणजेच्या नांवान जमीन आसा आमच्या कडेन लिंक करपाक कांय ना, तेजेर इन्क्वायरी जावंक शकता. ही इन्क्वायरी तुमी पणजे करची न्हू, ही इन्क्वायरी तुमी वाळपय करची. आमी हो जो एमेंडमेंट आसा संविधान उडयता